नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन बीजेपीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार फाल्यां जाहीर सुत्रां सांगतात तेवटेन काँग्रेसीचे हुंकाळे फाल्यां CWC वेंचणूक समितीची बसका गोंयचे उमेदवार 21 तारखेर इलेक्टोरल बॉन्डा विशीं सगळी माहिती वेंचणूक आयोगाक दिवना दाखयली पळय सुप्रीम कोर्टान SBI सोलून काडली खोपोवन घेवचे ना बॉन्ड नंबरूय दियात ब्रेस्तार मेरेन कंप्लायन्स 50,000 परस मायज कॅश सापडल्यार वॅलीड डॉक्युमेंट जाय नाजाल्यार जप्त वेंचणूक अधिकाऱ्याची शिटकावणी फ्लाइंग स्क्वॉड स्टॅटिस्टिक सर्व्हिलन्स व्हिडिओ सर्व्हिलन्स लागले चाली सत्तरीतूच ते सेल्फ एक्सिडेंट स्कूटर लायटीच्या खांद्याक मोखून 39 वर्सांचो थळावो दीपक गांवकार गेलो राना वाठार आशिल्ल्यान एक्सिडेंट उसरां कळप तो मेरेन सोंपलो काणकोणा भाटपाळे दोगांचे केस्तांवांत संतोष रेवणकार म्हणटा तो सोंपलो दुसरो रोहन नायक हॉस्पिटलांत आदल्या वादांतल्यान केस्तांव मारामारीची मडगांव लँड अँड सर्वे कचेरीत मुखेल सर्वेयराक हेल्मेटान बडयलो मार बडय करपी हेल्मेट घालून फुजो मात स्कूटर पार्किंग सुवातेचेरूच पुलीस सोदता बीजेपीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार फाल्यां जाहीर जावंक शकता बीजेपीची सुत्रां सांगतात पक्षाच्या कोर कमिटीची बसका चल्ल्या प्रदेश अध्यक्ष तानावडे म्हणटा बायल उमेदवाराचो पर्याय अजूनय आसा तेवटेन काँग्रेसीचे उमेदवारांचे हुमकाळे फाल्यां CWCची तशेंच वेंचणूक समितीची बसका सुत्रां सांगतात गोंयचे उमेदवार 21 मार्चाक जाहीर बीजेपीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार घडये फाल्यां जाहीर जावंक शकता म्हूण सुत्रां सांगता पक्षाचे कोर कमिटीची स्ट्रॅटेजीक बसका चल्ल्या तानावडे म्हणटा बायल उमेदवाराचो पर्याय अजूनय आसा 50-50 म्हणून मुख्यमंत्री उलयल्लो काँग्रेस वर्किंग कमिटीची फाल्यां मॅनिफेस्टो खातीर बसका जाता सांजे सेंट्रल इलेक्शन कमिटीची बसका जातली गोंयचे दोनूय सीट 21 मार्च मेरेन जाहीर जावंक शकता म्हूण सुत्रां सांगता बीजेपीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार जाहीर जाताच काँग्रेस उमेदवार कोण ते थारयतले उत्तर गोंयचो लागीं थारला दक्षिण गोंयांत खासदार सार्जिना बरोबर कॅप्टन विरियात प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार आणि आदलो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकाराचे नावाची चर्चा ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट इलेक्टोरल बॉन्डा विशीं सगळी माहिती वेंचणूक आयोगाक दिवना दाखयली पळय म्हूण सुप्रीम कोर्टान SBI सोलून काडली बॉन्डाचो आल्फा न्युमेरीक युनिक नंबर आनी सिरियल नंबर आसल्यार तोवूय दिवं जाय आपल्याक जाय तितलीच माहिती दिवप बाकीची लिपोवप असलें चलोवन घेवचें ना कोर्टान SBI सोलून काडली ब्रेस्तार मेरेन कंप्लायन्स वेंचणुकेचे फाटभुंयेर गोंयांत सगळ्या वेव्हारांचेर बारीकसाणीन नजर एखाद्या कडेन 50,000 परस मायज कॅश सापडल्यार वॅलीड डॉक्युमेंट जाय नाजाल्यार कॅश जप्त वेंचणूक अधिकाऱ्याची शिटकावणी बँकांक दुबावीक ट्रान्झॅक्शन सापडल्यार कळोवचें फ्लाइंग स्क्वॉड स्टॅटिस्टिक सर्व्हिलन्स व्हिडिओ सर्व्हिलन्स चालीक लागलां कलेक्टर उलयल्या लोकसभा वेंचणुकेची आचारसंहितेची खर अंमलबजावणी जातली एखाद्या कडेन 50,000 परस मायज कॅश सापडल्यार प्रूफ दियात नाजाल्यार जप्त उत्तर गोंय वेंचणूक अधिकाऱ्याची शिटकावणी And we have the national toll free number of 1950 and also the district control room number is 2794-100. So anybody with a complaint can call this number also or they can do it through C-Vigil app also. Also I would like to appeal to the general public and business people to refrain from carrying cash above 50,000 and if at all they are carrying they should carry proper documentation with them. Otherwise the money will be subject to seizure and then they'll have to come and prove that the money is with proper documentation. उत्तर गोंयांतूय मिडिया ब्रीफिंग फ्लाइंग स्क्वॉड स्टॅटिक सर्व्हिलन्स व्हिडिओ सर्व्हिलन्स चालीक जिल्लोधिकारी उलयली थोडे स्पेशल कंप्लेंट्स आहेत
एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग नॉर्मल प्रोसेस होता है इलेक्शन का, तो हर कैंडिडेट और हर पार्टी का जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो पूरा मॉनिटर किया जाएगा। उसके लिए ईसीआई से एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी आएंगे और हमारी तरफ से भी हमने एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर टीम्स लगा के रखी हुई है, उनका ट्रेनिंग हो गया है। एक्सपेंडिचर कैंडिडेट का उस दिन से माना जाता है जिस दिन से वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं, तो वो सारा प्रोसेस हमारा रेडी है और हमारी टीम्स भी रेडी है। इन एडिशन टू दिस हमारे वीडियो सर्विलेंस टीम्स भी एक्टिव है और वीडियो व्यूइंग टीम्स भी एक्टिव है। बैनर निकालने के लिए 72 आवर्स का टाइम होता है, तो जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हो गए तो हमने बैनर्स निकालना चालू कर दिया है। हमने अभी तक 2000 के ऊपर बैनर्स निकाल दिए गए हैं और इसके आगे भी हम अभी 72 आवर्स में सारा बैनर्स निकाल देंगे। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। 70 तें सेल्फ एक्सिडेंट स्कूटर लायटीच्या खांब्यार मोखली। थळावो 39 वर्सांचो दीपक रामा गांवकार गेलो। वलतार रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या लायटीच्या खांब्याक आदळून स्कूटर रस्त्या भायर। राना वाठार आशिल्ल्यान एक्सिडेंट उसरां कळ्ळो। हॉस्पिटलांत पावतनाच दोतोरान दीपक सोंपला म्हणून सांगलें। बॉडी पोस्टमॉर्टमाक गेल्या। तुमकां खबर आसतली की गोव्यात एक्सिडेंट जावपाची संख्या दिसान दीस वाडत चालू आसा आणि कितलेशेच लोकांक रोड एक्सिडेंटान मरण येता। तसोच आयज एक प्रकार सत्तरी तालुक्यात घडलो तो म्हटल्यार उस्तें गांवांत हांगासर दीपक रामा गांवकर 39 वर्साचो भुरगो जेन्ना आपली यामाची स्कूटर घेवन आपल्या गांवांतल्यान ट्रॅव्हल करतालो तेन्ना तेणी स्कूटर व्हरून एका लायटीच्या खांब्यार मारली आणि खांब्यार मारल्या उपरांत तेजे तकलेक मार लागलो आणि तो थंयसरच पडलो। कांय वेळान गांवच्या लोकांनी ताका पळयलो आणि इमिडिएटली 108 कॉल आउट केले। 108 कॉल आउट करून वाळपय हॉस्पिटलांत हाडलो आणि जेन्ना वाळपयच्या डॉक्टरांनी ताका एक्झामीन केलो तेन्ना ताका मरण आयला म्हणून ते डिक्लेअर केला। पुलीस स्पॉटार वचून पुलिसांनी पंचनामा केला आणि जी बॉडी आसा ती पोस्टमॉर्टमाक जीएमसी बांबोळे हांगासर धाडून दिला। एक्झॅक्टली गाडी रोडा भायर कित्याक लागून गेली हें कित्याक कारण अजून मेरेन स्पश्ट जालें ना। कित्याक जेन्ना एक्सिडेंट जाल्लो तेन्ना तो एकलो सिंगल ट्रॅव्हल करतालो आणि ते वेळार जंगल एरिया असल्या कारणान थंयसर लागींसर कोण नासले आणि एक्झॅक्टली गाडी ताची रोडा भायर वचून त्या पोलाक कित्याक हिट जाली हें मात अजून मेरेन कारण स्पश्ट जावना। सत्तरीच्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस। काणकोणा भाटपाळे रातीं दोगांच्या केस्तां। संतोष रेवणकार म्हणटा तो गेलो। दुसरो रोहन नायक हॉस्पिटलांत एडमीट। आदल्या वादांतल्यान केस्तांव। मेळ्ळे ते म्हायती प्रमाण संतोषान खंय एका बांदकामा आड कागाळ केल्ली। ताचे वेल्यान वाद सुरू आशिल्लो। काणकोणा पुलीस तपास करतात। रोहन म्हणून तो उदक शिकता हांवें ताका पयलो फोटो मारता म्हाका आवय वयल्यान गाळी मारपा लागलो। बुरशी गाळी मारपा लागलो। म्हाजे कडेन वॉयस रिकॉर्डिंग आहा। हांव येयलो पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट बी बरयली आनी व्हडल्या भावाक मम्मीन कळयलें अशें जालें म्हणून तो येतालो घरा येतालो। वाटेक कंप्लेंट जाल्यार वाटेक तो मेळ्ळो मनीस। कोण मेळ्ळो तो? तो रोहन म्हणटा तो वाटेक मेळ्ळो ताका। वाटेक मेळ्ळो ताका विचारल्यान तेंची हातापाई जाली। तेणी कितें तरी ताका धुकलून उडयलो मारले तकल्यान तो पडलो आनी म्हाजो भाव आज सोंपलो। तूं आशिल्लो तेन्ना हातापाई? तेन्ना हांव आसलोलो। तेन्ना धुकलून उडयलें ताका तेणी धुकलून उडयला आनी ताका लागून तो पडला आनी तेजी तकली आपटली आनी तो रस्त्यार पडलो। तुजो भाव? आनी तो पळोवन गेलो। पळयलो तो गाडी आपली। तुज्या भावाचें नांव कितें? म्हाज्या भावाचें नांव संतोष रेवणकर। तो आतां एक्सपायर्ड जालो? तो एक्सपायर जालो। पूण तेंची हातापाय जाली दोग जाणांची? हातापाई जाल्ली तेंची। तुवें प्रयत्न केलो एकमेकाक सोडून घेवपाक? सोडपाचो खूब प्रयत्न केलो। मागीर तो मनीस येयलो हांव टर्न करता सोडयलो म्हाका धुकल्लो थोडो भाव पडलो तेवटेन तो पळलो। आमी आज आसात भाटपाळ काणकोण हांगा एक इन्सिडेंट घडला आनी ह्या इन्सिडेंटा भितर दोग जाणां म्हणजे एक फायट घडला आनी ते इंटरनल रायवलिटी आशिल्ल्या कारणान एक जो संतोष रिवणकर हेका मरण येयला। आमी पळयतात ही गाडी जावन आसा, ही जी गाडी आसा पडलेली तो संतोष रिवणकराचो भाव जो आशिल्लो सचिन रिवणकर तेणें आमकां अशी म्हायती दिल्या की ही गाडी आसा रोहन नायक जी आसा तो आपणाल्या भावा बरोबर झगडलेलो। दुसरी गाडी आमी पळयता ही आसा, ही गाडी जावन आसा ही डिओ जावन आसा जो जेका मरण येयला संतोष रिवणकर हेजी गाडी आसा। एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन चलतालें पैंगीण आनी ते इलिगल कन्स्ट्रक्शना वयल्यान जो मयत जो आसा रिवणकर तेणी कंप्लेन दिल्ली त्या इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर आनी तेजो जो फ्रेंड आसा हो जो रोहन आसा अशी आमकां पार्श्वभूमी मेळटा ह्या हेजी आनी ते तितूंतल्यान हो जो प्रकार आसा तो ओवरऑल घडला जेन्ना काणकोण पुलीस ह्या टोटल घटनेचो पूर्ण तपास करता।
मडगांव लँड अँड सर्वे कचेरीत एकल्याचे हेड सर्वेयर प्रसाद सावंता बरोबर केस्तांव. हेल्मेटान बडोवपाचो प्रकार. केस्तांव करपी हेल्मेट घालून पळो, मात स्कूटर पार्किंग सुवातेचेरूच उरली. पुलीस कंप्लेन जाल्या. ऑफिसराक बडयतल्याक सोदतात. सकाळी टोकून आयलो भितर आयलो. वी डोंट नो दॅट पर्सन हू इज अँड ही टॉकिंग डिस्कशन with the head surveyor, and when you were talking to the discussion with the head surveyor, he did not refer any which file or whatever it was, and immediately these things happened when I was sitting in the cabin and this was the office side. As I told my staff, they're sitting outside, then he was the head was asking the reference file number. He did not provide a number, but he was saying that my file is done late. Why late? That could have been inquired, but immediately the aggression mode started and they had a fight in each other, and one fellow of our office got injured. The rest got injured. Now he is now taken for a medical care. Our superintendent has come to file a case before the police. Police are also approaching. And bike? There is a bike in the area of the car parking of that person, okay, which has been seen over here. Now police has to take some action on this. फेक परमिटां घेवन भायल्या राज्यांतल्यान गोंयांत रेवेची येरादारी करपाच्या प्रकरणांत चवकशी करची. 2 सप्तकांत जाप दिवची. हायकोर्टाची सरकाराक वर्त. बेकायदेशीर रेंव काडपाच्या प्रकरणांत सीज केल्लीं व्हडीं मोडूंक सांगिल्लीं तांचें कितें जालें? कोर्टाचो प्रस्न. ताचेरय सरकाराची जाप मागल्या. Today the sand mining case came up before the High Court. High Court was very satisfied with the fact that no illegal sand mining is going on right now. The petitioners also expressed their happiness about the implementation of the ban on the illegal sand mining. However, there were 2 issues which are minor issues which came up for discussion before the High Court. One was an issue as regards destruction of canoes which are seized by the government. So the High Court wanted information about it, which will give it on the next occasion. Then the second issue came up as to one particular permit was produced by one contractor of transportation of sand from the other state. Now the allegation made by the petitioner is that this permit is fake. So we are supposed to inquire and find out. We will inquire and tell the High Court about the status of that permit. Therefore the matter is now gone after 2 weeks for informing the High Court about these 2 issues. धारगळे पेट्रोल पंपार 504 फेक नोटी दिवन पेट्रोल घालून फुजो मारपाचो प्रकार. रातीं एका मोटारवाल्यान चिल्ड्रन्स बँक ऑफ इंडियाच्या नांवाच्यो नोटी दिवन पेट्रोल घालां. CCTV फुटेजी वेल्यान पोलीस आतां ताका सोदतात. नमस्कार. काल धारगळ पेडणे हांगा एका पेट्रोल पंपार एक इन्सिडंट घडल्या. राती 12 सुमार एक 4 व्हिलर व्हेकल येता आणि 2000चे पेट्रोल घालता आणि जे अमाऊंट दिता 500चे 4 नोट दिता आणि जो थंयसून वयता फरार जाता. त्याच्या उपरांत कळटा की जे 4 नोट दिल्या ती चिल्ड्रन बँक अशें तेचेर नांव आसा आणि फेक नोट आसा. सो आतां कॅमेऱ्यान हे सद्या CCTV कॅमेऱ्यान हे कैद जाल्ले आसा आणि सद्या पेडणे पुलिसांक इन्फॉर्म केल्लेले आसात आणि फुडले जे इन्व्हेस्टिगेशन किंवा फुडले जे तपास जे आसा सुरू आसा. पूण खंय तरी काल धारगळ एका पेट्रोल पंपात ही इन्सिडंट घडल्या. फेक नोट दिवन 2000चे पेट्रोल भरून एक 4 व्हिलर जो ड्रायव्हर आसा तो फरार जाल्लो आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. दिगंबर कामत आणि मायकल लोबो आड काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकरान घाल्ले अपात्रता प्रकरणात विटनेसाक रेकॉर्डार हाडप काय फक्त डॉक्युमेंटच जोडूंक मेळटा ताचेर सभापती 22 तारखेर निर्णय दितलो. दोनूय वटेन आदोगादांचो आर्ग्युमेंट जालो. याचिकादाराचो आदोगाद म्हणटा वेळ मारून व्हरूंक प्रतिवादी आमदारांचो यत्न. 2 MLA आहा तेंच्यांनी एप्लिकेशन फायल केला सेईंग की तांकां एविडन्स लीड करपा जाय, तांकां थोडे विटनस हाडूंक जाय, क्रॉस एक्झामिनेशन करूंक जाय. ते एलाव करचे काय ना हेचेर आयज आर्ग्युमेंट जाले. बेसिकली आमी सांगला की हे जी प्रोसिडींग आसा अंडर 10 शेड्यूल बिफोर स्पीकर इज अ समरीज प्रोसिडींग आनी ते सगळे डॉक्युमेंटरी एविडन्सारूच डिसायड करूंक जाय. हे आतां एविडन्स लीड करून फूल ट्रायल कशी करपा जायना म्हणून तेचेर आयज आर्ग्युमेंट आशिल्ले आनी स्पिकरान सांगला आपूण डिसिजन दिता म्हणून हेचेर. सो तेच्या खातीर ते
त्या एप्लिकेशनाचेर ऑर्डरीक दवरला 22 तारखेक. ओके, अजून हे आर्ग्युमेंट्स काबार जावना बाकीचे सगळे? बाकीचे मेन मॅटर आफ्टर दीस ऑर्डरीचेर मागीर फुडें प्रोसिडींग कशें कंडक्ट करपाचें तेचेर जातलें, मागीर जातलें. सो अजून तेचेर मेन हेचून जावना. ओके, सो जस्ट विटनेस हाडपा तेचेर ऑर्डरीक दवरला? विटनस हाडपाक एलाव करपाचें काय ना, की फक्त डॉक्युमेंट जेचेर आसा तेचेरूच डिसिजन घेवपाचें, तेचेरूच आर्ग्युमेंट करपाचें, हेचेर डिसिजन घेतलें. स्टुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळे. गोंयच्या 444 सरकारी आनी अनुदानीत शाळांनी फाटल्या शिक्षणीक वर्सा सावनूच कोडिंग आनी रोबोटिक्स शिकोवंक सुरू जालां. शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे सांगता, 6वी ते 8वी मेरेनच्या भुरग्यांक लाव. स्कीम रेग्युलर आनी इलेक्टिव्ह करिक्युलम अशी 2 तरेन चालीक लागल्या. 73,000 मायज विद्यार्थ्यांक खंय लाव जाला. 444 गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंट एडेड स्कुलांनी ही इम्प्लिमेंट जाली 6वीक, 7वीक आनी 8वीक. आनी केअर स्कीम म्हणटा ती 2 भागांनी इम्प्लिमेंट जाली. एक रेग्युलर करिक्युलम जो स्कुलांच्या टायमार जातालो आनी दुसरो इलेक्टिव्ह करिक्युलम म्हणल्यार भुरगे चूज करून सांजचे वचपाचे. अशे 2 बॅचींनी सांजचो तो कोडिंग एंड रोबोटिक्स प्रोग्राम सुरू जालो. आतां रेग्युलर करिक्युलमान 65,000 परस चड भुरगे एनरोल जाले. तो रेग्युलर करिक्युलमाचो फायदो 65,000 परस चड भुरग्यांक जालो 6वी, 7वी आनी 8वेच्या. आनी इलेक्टिव्ह करिक्युलम म्हणटा तो 22-23 सुरू जालो आनी ताजो फायदो 8,000 परस चड भुरग्यांक जालो. पूण प्रॉब्लेम कितें जालो की सगळ्या स्कुलां कडेन सगळ्यो फॅसिलिटीज नाशिल्ल्यो. सो त्या खातीर आमी थोडे लीड स्कूल्स म्हणून सिलेक्ट केली. 110 लीड स्कूल्स सिलेक्ट केली आनी थंय तो हब आनी स्पोक मॉडेल म्हणटा तो यूज केलो. म्हणल्यार कितें, खंयच्या एका स्कुला कडेन फॅसिलिटी आसा ते हब स्कूल आनी लागींची स्कुलां आसा थंयचे ते स्पोक स्कूल. पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून उदकाच्यो पायपलायनी फुटपाचे प्रकार चालूच. एकदां तर पायपलायन फुटून 7 दीस जालें उदक नाशिल्लें. उपरांत कमी प्रेशरान येवंक लागलें. सुभाष वेलिंगकार सांगता, PWDची AE म्हणटा पायप फुटल्यार रोखडेंच जाग्यार घालतात. स्मार्ट सिटी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन खंय समन्वय दवरून काम चल्लां. पणजे स्मार्ट सिटीची कांडां सोंपून सोंपनात. दुल्लो फोंडकुला उपरांत उदकाचे पायपलायनी फोडपाचे प्रकार सुरू. सुभाष वेलिंगकर म्हणटा फाटीं 7 दीस उदकूच ना. फाटल्या फावट ताणें कितें केल्लें की आमचो रस्तो खणटा आमची लायन जी आसा उदकाची तीच फोडलेली आनी भरपूर उदक सांठलें हांगा. मागीर परत सांगचें पडलें, कोणाक फोन करचें पडलें आनी मागीर ताणें दुसरे दीस काय तिसरे दीस तें बंद केलें. हो एक प्रकरण, म्हणजे उदक बंद. आनी ताज्या मुळे 7व्या दिसा 7 दीस आमकां उदक नाशिल्लें नळाक. आनी मागीर जें आयलें 7व्या दिसा तें कशें आयलें की थोडें उदक तें ग्रावंड फ्लोरचेरूच येता. वयर आमकां फर्स्ट फ्लोरचेर येना, सेकंड फ्लोरचेर आमच्यो टाकयो आसा. प्रेशर येना. हय, तें प्रेशर येना. PWDची AE म्हणटा पायपां चड फुटनात. कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन WhatsApp वरवीं कोऑर्डिनेशन करता. पायप फुटल्यार रोखडेच सारकें करता. एज एन वेन आमी पळयत आसता की खंय आमचे कितें पायप जर डॅमेज जाल्यार वी इमिजिएटली रिपेर इट. आमचे सुपरवायझर भोंवता फिल्डाचेर एंड वी ऑल्सो रिलाय ऑन द कंप्लेंट्स दॅट वी गेट ऑन द हेल्पलायन नंबर. ना, प्रेशर कमी आसतलो पण उदक ना अशी कंप्लेंट काय येवंक ना. वी आर इन कोऑर्डिनेशन विथ द स्मार्ट सिटी ऑफिशियल्स एंड इमिजिएटली वी गेट इट रिपेर्ड. वी हॅव अ WhatsApp group where everything is shared on the group when and where there is leakages and we have given strict instructions to all the contractors executing the work. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. पेडणेच्या नुस्त्या मार्केटाची सापूत दशा जाल्या. पावसांत नुस्तेकारांक बसपाक सुवात म्हणटा ती ना. वाश्या सारकें ना. नळे फुटिल्ल्यान पावसांत मार्केटाक गळटी. कुशीच्या गटारांनी उदक भरून रस्त्यार व्हांवंक लागता. नगराध्यक्ष म्हणटा रिपेर करतले. खासा रिपोर्ट. नमस्कार, आमी आसात पेडणे फिश मार्केट हांगा आसात आनी हांगा लोकांचे जे फिश जे विकतात तेंचे मागणी आसा की हैसर जे जमीन आसा थंयसर पावसाचें उदक येता आनी साचता आनी भरता आनी तांकां मातशें विकपाक त्रास जाता. ताच बरोबर वयली जी चक्कर आसा आतां कांय तरी रिपेरिंग केल्लेलें आसा पण हेच्या पयलीं ते पावसान तांकां गळती जाता आनी खूब त्रास जाता. सो फिश जे विकणारे जे महिला आसात तांची एकूच मागणी आसा की हांगसर नवीन फिश मार्केट बांदून दिवचें. पाणी घेतला तरी ती पाण्याची सोय आणि मस्त सुंदर पैकी मार्केट बांधून द्या. सध्या जगात सुद्धा आम्ही व्यवस्थित दितो तुमका.
ही जी पावणी आसा ना व्यवस्थित दितो आमी खूप जातात ह्या वाटेन वतात ना सारखे ब्लॉक जाता ना हांगा रिटर्न येता ह्यो मातसो सकल जावं व्हाळ आनी ह्या वाटेनसून मागीर वयतले कशे ह्या वाटेन परतोन येता घालूंकूच जाय न्हू खूब वर्सां जाली कितले वर्सां जाले तुम्ही हांगा हांव 20 वर्सां जाली 20 वर्सां जाली ह्या संदर्भात आमी संबंधित चेअरपर्सन जे आसात सिद्धेश पेडणेकर तांकां विचारलें तांच्यांनी सांगलां की बेगिनात बेगीन हे काम जे आसा जातलें अशें तांच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा ऑलरेडी त्या एस्टिमेटान आता जो ऍडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग आहा त्या एस्टिमेटान तो ऑलरेडी फूल रिन्युएड आहा आमी हे आता थोडे हे जाल्यार थोडे हातीन घेवन आमी फॉलोअप करून बेगीन हातीन घेवन ते बेगीन काम करून जायचे आता कांयच लोक आयज मी काय कारणा खातीर पणजे गेला ते संदर्भात खंयची मिटींग आसली ती पावंक ना सीओ कडून चौकशी करता डिटेल प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मुकुल माळी ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.